थोडीं जाणां प्रवास करपाक एका बोटीन गेल्लीं. थंय एका व्हडल्या तारवान बसलेलीं तेन्ना वयता आसतना आनी त्या तारवान देरेपेंच अशें घडलें, भितर उदक येवंक लागलें तें काडून नको आसलें. तें तारून चलयता पळय ते कॅप्टनान म्हटलें, आनी आतां आमचें तारून बुडपाचें आसा. म्हज्या हातान कांय ना, सर्वेस्परान तुमकां साल्वार करची. तुमी सगळे तुमचे सर्वेस्परा लागीं मागणें करात. आपापल्याच्या भावार्थ्या प्रमाणें सगळे लोक आपापल्या सर्वेस्परा लागीं उलो मारूंक लागले. तातूंतल्यान एकलो सगळे तोंडां पळयतालो. तो मागणें करिनासलो. कॅप्टनान विचारलें, आरे कितें जालां रे? आमी मरोंक पावल्यान? तुका तो सर्वेस्पराचेर भरवंसो आसा? जाल्यार आतां मागणें कर. तेन्ना तेणें अशें म्हटलें. आणे ताका जबाब दिलो, सोमया, 25 वर्सां आदीं हांव बायकांतल्यान पडलोलो. म्हजो एक्सिडेंट जाल्लो. सगळीं अजमतालीं हांव मरतलों. त्या दिसा मागणें केलें म्हणून तुवें म्हाका साल्वार केलो. आतां 25 वर्सां उपरांत परतून हांव मरणाचे तळयेर पावलां. आनी तेन्ना तुवें म्हाका एक फावटी ते साल्वार केल्लो. आनी फुडलीं 25 वर्सां तुजे लागीं हांव केन्नाच येवचो ना. आनी तुजे लागीं परतून येवचो ना. आमचे मदें असले लोक कोण आसा काय? कोश्ट येता पळय तेन्ना सर्वेस्पर, त्रास येता पळय तेन्ना सर्वेस्पर, सिरियस गेली पळय तेन्नाच सर्वेस्पर, कुडीन दूख आसा म्हणून सर्वेस्पर. एका बरी ओत्मिकाय म्हणो ना. दानियेल आपल्याचे कायद्या प्रमाणें तो एका उंचल्या पदवेर आसलोलो. आपल्याची जबाबदारी तो पुरी कोत्तालो. ताणें तें थारायिल्लें कितें हांव सर्वेस्पराच्या हाजीरपणांत दर एका दिसा वेतलों. म्हजी ओत्मीक सोब्या, तुवें पासून एक वेळ दवरीत जाल्यार तें एकदम बरें जातलें. सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान तूं एक वेळ तो थारायत जाल्यार तें एकदम बरें जातलें. देनपाचो थोडो वेळ, वो सांजेचो थोडो वेळ, वो अशें तूं कसलो तरी एक वेळ काडली जाल्यार तें एकदम बरें जातलें. मार्कूचें शुभ वर्तमान 1 वोड 30 आनी 5 आनी सकाळीं फुडें दीस उजवाडचे आदीं. तो उठोन गेलो आनीक त्या रानांत गेलो. म्हणल्यार तो एका एकसुऱ्या स्वातेचेर तो गेलो. थंय तो मागणें करूंक लागलो. म्हटल्यार हांगासर अशें आमकां सांगलां कितें दर एका दिसा तो मागणें करी. मागणें करी वो मागणें कोत्तालो. ताचो अर्थ कितें? तो थिंगा मागणें कोत्तालो म्हणल्यार ही ताची संवय. दर एका दिसा सकाळचें उठोन सकाळच्या फांट्यार उठोन मागणें करपाची जेजूची संवय आसली. लुकाचें शुभ वर्तमान 22:30-9. तेन्ना तो भायर सरोन आपल्याचे संवय प्रमाणें जैतुनाच्या दोंगरार गेलो. कितें म्हणटा? आपल्याचे संवये प्रमाणें जैतुनाच्या दोंगरार गेलो. तो गेलो आनी ताचे फाटल्यान ताचे शिशूय गेले. त्या सुवातेर पावोन तांणी ताका म्हणलें, मागणें करात तुमी ताणेन पडना जावच्याक. आनी तो कुशीन सरोन मातशें मुखार तो थंयसर गेलो आनी दिमेर रावन ताणें मागणें केलें. आपले संवये प्रमाणें पवित्र सभेन तीं वेतालीं. तीं थिंगा वचोन दिमेर रावतालीं मागणें करी. ती संवय जाल्ली. दिसाक 3 फावटी दिमेर रावन मागणें करप दानियेलाक संवय जाल्ली. सकाळच्या फांट्यार पळय तेन्ना मातसो काळोख आसता. त्या वेळार उठोप आनी मागणें करप ही जेजूची संवय जावन आसली. सांजचे वेळाचेर थिंगासर ते आपल्याच्या घरा वचोन थिंगा तो मागणें करी. ही ताची संवय जावन आसली. तुवें दानियेलाचेर नदर मार आनी हांगासर जेजूचेर नदर मार. जे कोण उंचले पावणेर आसा पळय ते फकत गरजेक लागोन ते सर्वेस्पराशी येता पळय तसलीं मनशां ते न्हय. जेजू ख्रिस्त आपूण सर्वेस्पर जावनूय तुज्या आनी म्हज्या पासत मनशाचो रूप ताणें संवसारांत घेतलो. मनशाच्या रुपान सर्वेस्परा लागीं वचोन तो मागणें करी. तो सर्वेस्पर म्हणून ताणें जायते चमत्कार केले, पूण तरी आसतना तो मनीस आसलो. सर्वेस्पराचें देवीकपण आसलें. सर्वेस्पराच्या नांवान हांव तुमकां विनंती करतां म्हज्या मोगाल भाव भयणांनो, फकत कोश्ट येता पळय तेन्नाच, हो केन्ना तुका त्रास जाता आनी दुस्मानता येयलो म्हणून सोमया अशें तुमी उलो मारतात आनी मागतात जाल्यार तसलीं मनशां जालीं जाल्यार आतां तूं मातशें आयक, तुमी हांगा कितें कोत्तले? वय थोड्या वेळार तुमी मागणें कोत्तलीं, पूण ताज्या उपरांत तुजें मन हिंगा थिंगा वयतलें. तें जातलेंच. जायते जाणां म्हजे लागीं येतात, आपल्याचे प्रॉब्लेम सांगता. हांव तांकां अशें सांगता, मागणें करात. आमी मागणें तरी करीत आसा, पूण आमचें मन तें आसा पळय तें हिंगा थिंगा धांवता. मागणें तर हांव कोत्तां, पूण म्हाका जेमती येयच ना.
मागणें हांव कोत्ता, तोरी म्हाका खावपाची कांयच इच्छा जायना. हांव मागणें जाल्यार करीत आसा, पूण तरी पूण घाबरपाचें बोन जायना. ताचें कारण तुमकां खबर आसा, तितून भितर पातोक आसा आनी बेश्टे वावतरान थिंगासर तुजी भिरांत वयची ना आनी ती भिरांत वयची ना. मागणें तुवें केलाय, पूण तें कसलें मागणें काय? सोर्वेस्पोराचेर बोवाळ दवरता पळय तसलें मागणें काय? सोर्वेस्पोर खरेंपणी म्हाका जबाब दितलो, ह्या भावार्थान तुवें मागणें केलां काय? जेन्ना कोश्ट येता, त्रास येता आनी मागीर भिरांत येयल्या उपरांत देरेपेंतू तुका देवाचो उगडास येता, त्या वेळाचेर आनी कांय चिंतप येना, तें मागणें कोत्तात आनी हो लोकूय हांगा अशेंच कोत्ता. कितें कोच्चें पळय तें आतां नोको पूण मागणें कोत्ता. मागणें करूंक सुरवात केला, पूण कितें मागणें तिंगा करूंक जाय? आतां आमी पळोवया. सोगलेकीन पयलें पळय तीं भियेलीं. दुसरें म्हटल्यार तांणी मागणें केलें आनी तिसरें म्हटल्यार तांणी कितें केलां तें पळोवया. वोड 10 आनी 11 जेन्ना फारो लागीं येयला तें पळोवन थिंगासोर इस्रायली लोकांनी तेजेर नदर मारली आनी ते सारके थिंगासोर भियाले आनी तेन्ना तांणी कितें केलें, सोर्वेस्पोराक तांणी उलो मारलो आनी ते मोसेसाक अशें म्हणूंक लागले, मोसेस, आमी मागणें केलां त्या पासत फारो आतां आमचे लागीं पासून येवचो ना. ज्या सोर्वेस्पोराचेर आमी भरवोसो दवरता पळय तो आतां अद्भूत काम करतलो. आमी गोठायन बोल्लेलीं आसा, तूंय गोठायन सारको बोल्लो आसूं दी, मोसेस. तांणी ताका अशें म्हणलें काय? कितें केलें? पळयात, मागणें केल्या उपरांत पळया आतां हिंगा बायबलान कितें बरयल्लें आसा. मागणें केल्या उपरांत ते मोसेसाक अशें म्हणूंक लागले, आरे इजिप्टान फोंड नासले काय? थिंगासोरल्यान काडून आमकां हें वरोण्यांत मोरोंक तुवें हाडल्या? मागणें तें बरें आसा. जें म्हणोंक जाय तें म्हणचेंच न्हू. एका गांवांत एक मनीस आसलो. सांजेच्या वेळार एकदम अद्भूत तो मागणें कोरी. भायर एक खाटूय आसली. ते खाटी खोडे थिंगासर दिमी रावतालो. आख्ख्या गांवांत तेजें आयकोंक जाय म्हणून व्हडल्यान बोबाड मारून तो मागणें कोरी. आनी मागणें काबार जाता थिंगासोर रोखडो थिंगा बायलेक बोब मारून म्हणटा, म्हाका उदक हाड गो पिवंक. जितल्या व्हडल्यान मागणें केलें जाल्यार उदक जाल्यार पिवंकूच जाय न्हय. ते तामयान तूं उदक घेवन यो. आनी जोरी तोर तें उदक हाडटा थिंगासोर मातसो वेळ जालो जाल्यार मागीर कितें पळोवचें. जितले अद्भूत रितीन पळय तो मागणें करीत तितलेच अद्भूत रितीन तेजे गायूय बऱ्यो सवताल्यो. सारको व्हडल्यान पळय तो थिंगा आपल्याचे बायलेक बोब मारीक आनी सगलो गांवचो लोक ताजी ती आयकोताले. आतां पर्यंत तो एक भोक्त कसो मागणें करेन सगल्यांनी आयकोलें. आतां त्याच तोंडांतल्यान तो गायी सवता, त्याच तोंडांतल्यान तो बोबाट आनी वयली मारता. शेजारचे लोक पळयता पसून ताका पडोन गेले ना. हें जें तुमकां हांवें सांगलां पळय, हांव 13-14 वर्साचो आसतना हांवें तें पळयलां. आतां आजून पसून म्हाका तें उगडास जाता. ताजो अर्थ म्हळ्यार कितें 30-35 वर्सां जालीं जाल्यार आतां. आतां इतलीं वर्सां जालीं तरी तो मनीस म्हज्या मनान भितर आसा. कारण कितें पळय, तो मागणें करप आनी तेजें उतरां आसा पळय तीं मागीर मॅचींग जायनासलीं. बारकायेन आयक. पळय, तुमची मागणी आनी तुमचें वागणी मॅचींग जायना जाल्यार आनी तूं मनशाच्या मोतीन थिंगासर तो टंग जायत रावतलोय. सोजमोली न्हू? पळय, तुमची मागणें, तुमचीं उतरां पळय, जें कितें तुवें तुज्या मागण्यान उलयलां पळय तें आनी तुजें पातकी जिवीत त्या भाशेन ना जाल्यार लोकांच्या मनान ते वायट मनीस म्हणून तुका उगडास दवरतले. केन्ना हो मागणें कोत्ता आनी केन्ना पातकी कामां कोत्ता कोण जाणा. हो बेकार मनीस. वो केन्ना मागणें कोत्ता आनी केन्ना कितें कोत्ता कोण जाणा. वय केन्ना तो पातकी कामां करीत. पूण सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जेन्ना तूं मागणें कोत्ता तेन्ना पातकी कामां करपाचें बंद कर. वो पातकी मनशाक तूं मागणें करपाचें बंद कर. हें दोनूय कितें? पळय, इस्रायली लोकांचेर तूं नदर मारीत जाल्यार बासावणी तो देश सोर्वेस्पणान तांचे पासून तयार केला. तें आतां वचून तेणें ताबो घेवंक जाय थिंगासोर. पूण हे भियेतान कापता. बायल्यांनूच थिंगासोर बेश्टें तें मागणें कोत्तात. बेश्टें बायलां थिंगासोर मागणें कोत्तात आनी मोसेसाक थिंगासोर वचोन कितें नाका जाल्लें उलयत आसात. आमचे मदें अशीं मनशां आसा काय? एके वाटेन तूं मागणें कोत्ताय, बायबल धरताय, बायबल तूं घेवन भोंवताय आनी बायबल वाचता पळय तसले मनीस दुसरे वाटेन तांची उलोवपाची रीत सारकी ना. दुसरे वाटेन तुमचो कॅरेक्टर सारको ना आनीक मागीर कितें?
तुजे विचार, तुजें चिंतप, तुजें नदर आसा पळय ती ते सगळें उलोवपाचें सारकें ना जाल्यार ते विनाशाचे दीस. नाश जाता पळय थंयसर पावला हें सारकें भिरांकूळ लक्षण. सर्वेस्पराची बेसांवां तूं पयस करीत जाल्यार कित्याक तर तुमकां खबर आसा भिरांत येतली. सर्वेस्पराची बेसांवां तूं पयस करीत जाल्यार फकत भायल्यान तुजें मागणें आसतलें. गरज पडटा पळय तेन्ना तूं मागणें करूंक येतलोय. तुमी जाणा सर्वेस्पराचो अभिशेक आनी तेजें बेसांव कितें पयस करता तें? एके वाटेन मागणें करतात, दुसरे वाटेन पातकां करतात. पातकी जिवीत ते जियेतात. तें तुजें सारकें नाश करून सोडटलें. आतां ताणें कितें म्हणलें पळय आतां मोजेस आमी इजिप्टान आसल्यार बरीं अशें आमी तुका सांगोंक नासलेलें काय? आमी इजिप्टान रावतलीं म्हणून अशें तुका आमी सगळें सांगलेलें न्हय? तुवें आमकां हांगासर कित्याक हाडला? तांकां मोजेसान हाडल्या वो तांकां आतां सर्वेस्परान हांगासर हाडल्या? तुमी सांगात. मोजेसान आपयला वो सर्वेस्परान? मोजेसान न्हू पूण मोजेसा वरवीं सर्वेस्परान तांकां हाडल्या. इनडायरेक्टली ती कोणाक प्रश्न करता तुमकां खबर आसा? इनडायरेक्टली ते सर्वेस्पराक विचारता तुवें आमकां कित्याक हाडल्या काय? आमकां खबर आसा ते कित्याक सर्वेस्परान घेवन येयला. पूण ह्या पिश्यांक थिंगासर खबर नासली. जे आत्मीक जिवीत जियेनात पळय तांकां खबर आसतना कित्याक सर्वेस्परान आमकां हांगासर हाडल्या? सर्वेस्परान हे त्रास कित्याक हाडल्या? ही परिस्थिती सर्वेस्परान कित्याक हाडल्या पळय तांकां सोजमीकाय मेळना तांकां खबर नासली. तांचे आत्मीक दोळे बंद जालोले. फकत मोजेसाक खबर आसली की सर्वेस्परान तांकां त्या तांबडे दर्या लागीं कित्याक हाडल्या. मोगाच्या भावा आनी भयणांनो, तांबडे दर्याच्या मुखार जेन्ना इस्रायली पोरजां आयलीं पळय थिंगासर मोजेसूय आयलोलो. ते तांबडे दर्याचो पळय तो आडको आसले पळय ते फकत इस्रायली पोरजेकूच न्हय पूण थिंगासर मोजेसाकूय आसले. उजव्यान आनी दायान दोनूय वाटेन थिंगासर दोंगर आसले. तेन्ना ते इस्रायलाच्या आनी मोजेसाच्या मुखारय आसलेले आनी फाटल्यान थिंगासर फारो आसा. तो फाटीक लागलोलो फकत इस्रायल पोरजेचेच न्हय पूण मोजेसाचे फाटीकय तो लागलोलो. तो फारो तांचे फाटीक लागलो जे परिस्थितीन इस्रायली मुखार गेलेले पळय त्याच परिस्थितीन थिंगासर मोजेसूय आसलो. पूण पळयात ह्या सुवातेर इस्रायली पोरजां भियेलेलीं. पूण मोजेस थिंगासर गोठायेन उबो आसलोलो. सगळें तो थिंगा पळयतालो. अंतर कितें जेन्ना त्रास आयले आनी मोजेसान मागणें केलें पळय तेन्ना तो सारकोच भियोंक नासलो. मोजेस दर एका दिसा सर्वेस्पराचे सांगाता तो वेळ सारतालो तो आत्मीक मनीस जावन आसलो आनी ताचेंच फळ आसलें पळय थिंगासर ते प्रॉब्लेम ताणें सॉल्व केले. सर्वेस्परा सांगाता ताणें वेळ सारलो म्हणून. सर्वेस्परा सांगाता ज्या सांगाता पळय ताजी सोयरीगत आसली पळय त्या पासत सैतानाची पळय ती चाल ह्यो तुका सारकी ताका सोजमीकाय मेळटाली. जेजूचो सेवक पावलू अशें म्हणटा आमी सैतानाचे मांडावळी जाणान. वी नो आमी सैतानाचे मांडावळी आमी वळखतांव. सर्वेस्पराच्या आजीजपणान तुमी मागणें करपी मनीस जाल्यार तुज्या सोर भोंवतणी जे त्रास येता पळय ते तूं सोंपेपणान सजमतलोय. घुस्पावपाची पासून जी परिस्थिती येता जाल्यार ताजे पळय उपाय कितें पळय तें तूं बरो जाणा आसतलोय. हांगासर भियोन सगळे मोदताले. भायले वाटेन बेश्टे ते मागणें करतात आनी मागीर थिंगा अशें म्हणटात आमी इजिप्टाक आसल्यारूय थिंगा बरें आसची न्हू. आमी थिंगा गुलाम कशे आसले तेच बरे आसले. ह्या वरण्यान मरप म्हणल्यार कितें फायदो? ते आतां फाटीं वळोन पळयता. कितें करतात? ती फाटीं वळोन पळयतात. सर्वेस्पराचे बेसांवां आनी ताचें सगळें वडपण पळय भियोंक ना अशें पळय ते चिंतात आनी आपल्याचे फाटीं आसा पळय ते जिविताचेर नदर मारता. सर्वेस्पराची बेसांवां पयस करता पळय तसलें लक्षण दिश्टी पडटा. ते आतां फाटीं वळोंक लागले. सुणें पळय वखता पळय तेंच लेवंक लागता पळय तसो. सोडला पळय ते आतां ताजे बाबतींत ते चिंतात. तुमी जें पातक सोडून आयल्याव, जो पापी संबंद तुवें सोडून आयला पळय तो, व्यभिचाराचें जिवीत जें तूं साडून आयलाय, सारकें न्हय त्या रितीन पळय तूं पयशे करतले तें सोडलाय. म्हाका तें नाका. सर्वेस्पराच्या सांगाता तुजो संबंद बरो ना जाल्यार तुमी जाणा तुमी कितें करतले? पोत्तून पोत्तून तुमी फाटीं वळोन पळयतलीं. पोत्तून पोत्तून पळय फाटीं घडला पळय त्याच वस्तूंचेर तुमी जियाळ करतलीं. पोत्तून पोत्तून तुजे ते विचार, तुजें तें चिंतप, तुजी ती बूद दर वेळार फाटीं जाला पळय ताचेरूच आसतलें. नांगराचेर हात दवरता आनी मागीर फाटीं पळयता तो पळय तो तसलो मनीस म्हजे योग्य ना. आयच्या दिसा आमचे मदें कोण असलो मनीस आसा काय? पोत्तून पोत्तून फाटीं वळोन पळयता तो?
फाटीं पळय तुवें जें पातोक केलां परतून परतून ताजेच भाशेन तूं चिंतीत आसाय काय? पळय फाटलें जिवितांत पळय जे बेकार सगल्यो वस्तू तुवें सोडल्याय पळय ताजेच विशीं तूं परतून 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 तें चिंतीत आसाय काय? आमचे मदीं असो कोण आसा काय? सो त्राय दवरात. अशें पळय तूं सर्वेस्परा कडल्यान पयस वेता. सर्वेस्पराचे बेसांवां पयस करता पळय तसलें ताजें हिंगा लक्षण दिसता. सर्वेस्पराक वळखना जाल्यार बरें आसलें. सर्वेस्पराचें बॅप्तिजम घेवंक ना जाल्यार बरें आसलें. मागणें करूंक वचना जाल्यार पूण बरें आसपाचें. तेन्ना बरें आसलें. सर्वेस्पराक वळखना जाल्यार पसून बरें आसलें. हिंगा थिंगा भोंवता, सोरो पिता त्या वेळाचेर तेन्ना तें बरें आसलें. असले विचार तुज्या मनांत येता, तुज्या तोंडांतल्यान अशीं उतरां येता काय? खरेपणीन हेच लोक पळय ते सर्वेस्परा कडल्यान मागीर पयस जातात. हें विसरचें न्हय. सर्वेस्परान मोजेसाक थिंगा धाडलो आनी फारोवाक भागयलो. 400 वर्सां पासून थिंगा बंदखणीन आसलीं पळय गुलामपणासून तांकां थिंगा सगल्यांक भायर काडलीं. आतां पळय कशे पिश्या भाशेन तीं उलयतात. सर्वेस्पराची बेसांवां पयस कोत्ता पळय तांची उतरां अशीं लक्षण अशींच तीं कितें कोत्ता जाणा तुमी परतून परतून फाटीं वळोन तीं पळयतात. एम्परर नेपोलियन जेन्ना तो झूज करूंक वेतालो, मुखार पळय तो सैनीक वो ती सेना तांचेर तो जैत व्हरोंक जाल्यार ताजे बरोबर जी सेना आसली, मोदें पळय ती एक खोण आसली पळय ती खोण मागीर थिंगासर पासार जाल्या उपरांत तेजे उपरांत तेजें जैत घेवंक जाय. पूण कितें घडटा तें तुमी जाणा? ह्या लोकांक कितलेय थिंगासर उत्साहीत करून मागीर ते झुजाक गेल्या उपरांत आनी हे सगळे लोकांक पळय जेन्ना ते खोयेंतल्यान पासार जावन थिंगा वसोंक जाय पळय कोण जाणा ते कितें थिंगासर घडटालें. आतां थिंगा कांय फायदो ना अशें करून ते पूल पासार जाले उपरांत परतून येताले. कितें जालें तर विचारीत जाल्यार आमचेर आनी झूज करूंक जायना, जायतो लोक मोडटा अशें ते म्हणटाले. परतून तांकां उमेद दिताले, परतून तांकां बळिश्ट करून परतून ते झुजाक वयताले, परतून तो पूल पार कोत्ताले. ते वाटेर वळचे बदलेक ते झुजाक आसा पळय तांकां पळोवन ते परतून परतताले. परतून तांचे भितर तांकां उमेद दिवन तांकां परतून थिंगा धाडटाले. परतून ते थिंगासर झुजाक वयताले आनी परतून तशेंच म्हणटाले आमचे लागीं जायना परतून येता आनी ह्या भाशेन ते परतून येताले आनी ह्या भाशेन तो पूल मागीर काबार जालो आनी तो पूल मोडोन थिंगा हुमकोंक लागलो. आतां कितें करचें सांगात. आतां आनी परतून वचपाचो चान्सूच ना. आतां कितेंय जावं हिंगा मोडचें पडटलें. तांणी आपल्याच्यो तोरसादी घेतल्यो, झगडोंक फुडें सरले. फाटीं वसोंक आतां जायना कित्याक तो पूल मोडोन पडला. आतां जाल्यार मुखारच वसोंक जाय. मुखार वसोन जैतूच घेवंक जाय. ना जाल्यार हिंगाच मरचें सगळे मेळोन. मुखार सरले आनी जिखले ताचें कारण कितें जालें? जेन्ना ताचे सिपाही पळय परतून परतून फाटीं येताले पळय थिंगासर कारण थिंगा नासतनाय पळय जे मेरेन ते पुलाचेर नदर आसली पळय ते मुखार सरोनासले. नेपोलियनान ही तेंची खबर पळयल्ली. त्या पासत नेपोलियनान तो पूल मोडलो, तो लासून उडयलो. जे मेरेन पळय तो पूल तांकां फाटीं ओडून हाडटलो तो तुटल्या उपरांत तेन्नाच ते मुखार सरोन गेले म्हज्या भावा भयणांनो. तुमकां परतून परतून फाटीं वता तो खंयचो पूल? परतून परतून तुमकां फाटीं ओडून हाडटा पळय तो खंयचो पूल काय? ज्या मेरेन तूं ताका तोडिनाय त्या मेरेन तुका जैतिवंत जीवन जिवंक जावचें ना. आयज जरी तर तुमी तें मोडिना जाल्यार, आयज तुमी तें तर मोडून उडयना जाल्यार तुमच्या जिवितांत तुमी केन्ना जैत तुमकां मेळचें ना. जेजू तुका तें दिवंक सोदता पळय तें बेसांवां जें तुका तें उदरगत तें तुका आडायतले. इस्रायली पोरसां सारकेच भियेले. इस्रायली लोकांनी भायले वाटेन मागणें केलें. इस्रायली लोक फाटीं वळोन पळयताले पूण थिंगासर इस्रायली लोक निंदावूय करी. मोजेसाक ते अशें म्हणटा, तूं आमचे लागीं थिंगासर लागीं येना काय तूं कितें रे? तूं तुका जाय तें कर. आमचे प्रॉब्लमान कित्याक तूं आयलाय? तूं आमकां आनीक त्रासान कित्याक घालताय? तोंडाक येता त्या भाशेन ते थिंगासर मोजेसाकडेन उलयताले. आतां आमी पळोवया सर्वेस्पराच्या बेसांवांक आनी तांकां पळय पयस कोत्ता पळय त्यो कोण्यो आनी तुका आदार कोत्ता पळय तुजे कुडीच्यो संवयो कितें त्यो. तूं उलयताय पळय ती तुजी जीब. तुजें तोंड तर तें सारकें ना जाल्यार तुज्या जिवितांत बेसांवां तीं येवचीं ना. तुजी जीब तर सारकी ना जाल्यार तुजो घोराबो बांदून येवपाचें म्हणटा पळय तें आसचें ना. जरी तर तुजें तोंड सारकें ना जाल्यार तुजे कामाचे सुवातेर तुका तें प्रमोशन म्हणटा तें
मेळचें ना. जोरी तर तुजी जीब सारकी ना जाल्यार तुजी ती मिनिस्ट्री आनी तुजे जिवितांत तें संपूर्णपण आसचें ना. तुमी सगळें हें बरें जाणात. जोरी तर तोंड सारकें आसा जाल्यार देशूय सारको आसतलो. सारकें उलयत जाल्यार तुजी फामील सारकी आसतली, घोराबो सारको आसतलो, तुजी सर्विसूय बरे भाशेन आसतली, तुजी सेवा पसून बरी आसतली, तुजें शारूय बरें आसतलें, तुजी चाल रीत सारकी आसतली. तोंड सारकें ना जाल्यार आतां आमी अशें चिंतात तुका जाय तशें तुजें तोंडाक येता पळय त्या भाशेन तूं उलयत राव जाल्यार तुज्या प्राणाकूय ज्या मनशाचो तुवें मोग केलो ताका तूं सोजमिका घेवन आसतना तुका जाय तें अशें उलयलो अशें निंदा कोत्ता पळय ते गो. तुजें तोंड सांबाळ. तुजें तोंड सारकें ना जाल्यार तुका बेसांवां मेळची ना. निंदा कोत्ता ती बायल, निंदा कोत्ता पळय ती भयण, तूं मातशें आयक. जोरी तुजीं उतरां तूं बदलिना जाल्यार तुजी फामील थिंगासोर वाडप म्हणटा तें कठीण सारकें. जावं तें जिवीत ओ तें मरण तें तुजे तोंडाचेर आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा. थोडे जाण निंदात कोत्तात पळय उगडास दवर निंदा कोत्ता पळय ते कोसतात पळय ते तांकां केन्नाच बेसांवां मेळची नान. आयज कितल्या लोकांक बेसांव जाय, कितल्या लोकांक बरे दीस पळोवंक सोदतात जाल्यार मातशें आत वयर काडात. बेसांवां तुमकां जाय काय? बरे दीस तुमकां पळोवची आशा आसा? पयले पेद्रूक बरयलें चीट आवेसवड 3 आनी वड 10. आतां आमी पळोवया पयले पेद्रूक चीट आवेसवड 3 आनी वड 10. जो बरे भाशेन जिवीत सारूंक सोदता आनी बरे दीस तो आवंडेता जाल्यार बरे दीस म्हणटा. जो बरे दीस आवंडेता जाल्यार ताणें आपल्याचे जिबेक सांबाळून दवरचें आनी आपल्याच्या ओंठांतल्यान नाका जाल्लें उलोवपाचें बंद करप. कितें करप? बंद करप. आतां तुमी हात वयर काडलेले न्हू. बरे दीस पळोवंक सोदता पळय आशा कोत्ता पळय त्या लोकांनी हात उखल्ला पळय ते आतां परतून मातशें हात उखलात. हांव बरे दीस पळोवंक सोदता पळय अशें म्हणटात ते मातशें परतून हात उखलतात तुमी. आदीं आसले पळय ताचे सुवेज लोकांनी हात उखल्ल्या. वय पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा तुजें तोंड तूं तें सुरक्षीत दवर. तुजे तोंडांतल्यान वायट उतरां येवचीं न्हूय. तुजे तोंडांतल्यान नाका जाल्लें उलय नाकाय. रागाची उतरां तुजे तोंडांतल्यान भायर सरचीं न्हूय. दुसऱ्यांक घाया दिता पळय तसलीं उतरां तुजे तोंडांतल्यान येवचीं न्हूय. कोणा लागीं तूं बऱ्या भाशेन उलोवंकूय जायना. मोगान म्हणटा तें उलोवंकूच जायना. तोंड उकडटात अशें दिसता काय कोणाक तरी जिवेशी मारताय. कोणाक तरी तूं हांव अशें तुमकां विचारता पळय जेवणांत जेन्ना मीठ घालता पळय तेन्ना तिका रूच येता. आमी तसलीं काय ओ दुसऱ्यांक घाया दिता पळय तसलीं आमी. मातशें चिंतून पळयात. आमचे सर्वेसर बापा, जें आमचें फळ आसा तें आमी आमकांच तुज्या हातान आमी भेटयतांव. आमचे भितर जी भिरांत आसा पळय ते जिवितांतली तूं काडून उडय. आमचे भितरली भिरांत तूं काडून उडय. फाटीं वळोन पळयता पळय तसले जिवितांतल्यान आमकां तूं पयस कर बापा. जे सगळे संवसारी वस्तू आमी सोडल्या, जे सगळी आशाय आनी ती सगळी पाप आनी पातकाक जें कितें लागून आसलें तें सगळे कडल्यान सारकेंच आमकां शुद्ध करून आमकां तें साणूंक तें सगळें पुरूंक मुखार सरोंक आमकां तूं आदार कर. परतून परतून आमी फाटीं वळत आसा. परतून परतून आमी फाटीं वळोन पळयत आसा. परतून परतून आमी फाटीं वळत आसात. बापा आमकां तूं बक्षणें दी. बापा आमकां तूं बक्षणें दी. मुखार सरपाचें जिवीत आमकां तूं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता हें बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.